सद्याक आमी घराघरांनी भोंवता आनी डोर टू डोर कॅम्पेन करता, जे म्हणजे पाळ्यान गांवांत तुम्ही पळयता आसतलो की लँड यूज चेंजाच्या अंतर्गत जो सर्वे नंबर्स कन्वर्जनाक घातलेलो आसा, लँड यूज करपाक घातलेलो आसा, ताका लागून ऑब्जेक्शन रेज करपाक लागून हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी सगळ्यांनी सहकारी करचे, एकटे जावचे। फाल्यां आमी सबमिशन करपाक टीसीपी डिपार्टमेंटान वयतले, पाळ्या गांवचे सगळे लोक तशेंच कुर्का गांवचे लोकूय वांगडा आसतले की कुर्का गांवांनी अशेंच लँड यूज चेंजाचो हे केल्लो आसा। ताका लागून आमचो लास्ट डे ऑफ डोर टू डोर कॅम्पेन लोकांक अवेरनेस करपाक, तशेंच सिग्नेचर कॅम्प करपाक लागून तांकां आमी लोकांक मेळटा आनी लोकांचो बरो प्रतिसाद जाता। लोक आयज उलयता की आमचो गांव जो आसा तो गांव आमकां राखपाक जाय आनी गांव फुडें व्हरपाक जाय आनी बरो करून दवरपाक जाय। तुमकां खबर आसतली आतां गेले 5 दीस आमचे गांवचे भुरगे पाळयांतले भोंवत आहा, अवेरनेस करीत आहा, MLA तांकां गायडन्स करीत आहा। हांव हिंगा येयल्लो 3 दीस हिंगा डोर टू डोर केल्ले। आमी एक सिंबॉलीक प्रोटेस्टूय काडलेलो, लोकांचे भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी फाल्यां एक सिग्नेचर कॅम्पेन म्हूण एक आमी सबमीट करतले आमचें जें ऑब्जेक्शन, आनी मागता गांवचे लोकां कडेन, पाळयांतले लोकां कडेन, तशेंच कुर्कानूय आमी सेम अवेरनेस केले झोन चेंजाचे बद्दल। आनी लोकांक आयज हे पडलेले आहा, आपणाचे गांव राखपाक हे सगळे फुडले सरलेले आहा। ऑलमोस्ट आयज पाळ्यान ह्या गांवान ऑलमोस्ट 550 सिग्नेचर्स जाल्ले आहा। तशेंच आमच्या कुर्का गांवान मोर दॅन 350 सिग्नेचर्स आमचे क्रॉस केल्ले आहा आनी थिंगाय आमचे भुरगे डोर टू डोर आयजूय करीत आहा। सो मागता कुर्का गांवच्या लोकां कडेन आनी पाळ्यांच्या गांवच्या लोकां कडेन फाल्यां तुमी मोठे संख्येन थिंगा तुमचे ऑब्जेक्शन पर्सनली यात आनी दिवचे। आमी ऑलरेडी फॉर्म आउट केल्ले आहा, तुषार आमचे पाळ्यान आहा, भुवेश आहा, ते हे फॉर्म तुमकां फाल्यां दितले। तशेंच मानू आहा आनी आमचो गांवचो मनोज माशेलकर आनी मानू कुर्का गांवान ते फॉर्म तुमकां दितले। सो तुमी येवचे, ते इंडिव्हिज्युअल तुमचे ऑब्जेक्शन ते फाल्यां सबमीट करचे टीसीपीन। थँक्यू। आमी आयज गांवचे लोक सगळे भायर सरलेले आसा आनी पाळ्या गांवांतल्या लोकांनी आयज इनिशिएटीव घेतला। ह्या इनिशिएटिव्हाक हांव प्रत्येक गोंयकाराक मागता की कोणाकूय समज कशें दिसता जाल्यार तुमी मुद्दमून येवचे, सपोर्ट करपाक लागून, तेंको दिवपाक लागून। ते म्हणजे आमचे पाळ्या गांवचे जावं कुर्का गांवचे जी भोवसंख्येक ST विलेज आसा आनी ते सगळे आयज गांवकार जे आसा ते गांवकार आपणाचो गांव राखपाक आनी वयले दोंगर जे आसा ते काबार जावचे, जावं देवीचे जितले स्थळ आसा ते राखून दवरपाक लागून ते भायर सरलेले आसा। सो हांव मागता तुमचे कडेन की फाल्यां समज तुमचे कडेन फावता जाल्यार सकाळीं 10 सुमार टीसीपी डिपार्टमेंटा कडेन आमी या आनी हे सगळे जे सबमिशन्स आसा ते दिवया। आनी आमचो ओपोज जो आसा ह्या 39A अमेंडमेंटान, जो 39A अमेंडमेंटाच्या अंतर्गत हे व्हडली कंस्ट्रक्शन मेगा स्ट्रक्चर ह्या पाळ्या गांवान ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्जन लँड यूज चेंज करपाक सोदता। तशेंच कुर्कान ऑलमोस्ट अराउंड 17,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती लँड यूज चेंज करपाक सोदता। तेका तेको दिवपाक जाय आनी तेकाच लागून हांव मागता गोंयकारां कडेन, जे गोंयकारांक दिसता की गांव ते गांव उरपाक जाय आनी गांव फुडल्या जनरेशनाक उरपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी मुद्दमून ह्या सिग्नेचर कॅम्पेन जो सबमिशन आसा तेका येवचे, ह्या प्रोटेस्टाक तुमी येवचे। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।